फुटबॉल जेटीचेर पाळिल्ल्यो वावड्यो फटीच्यो अशी गवाय बोर्डांनी सावयो डिसिल्वान दिल्या। उदकाक लागून बंद दवरिल्ले जेटीवेले शौचालय चालू करपाचे आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्याचे सावयोन सांगले। अंदूचो हंगाम समाधानकारक नाशिल्ल्यान बोर्डांनी सावयोन खंत उक्तायली। मजगतीं वादळाच्या इशाऱ्याक लागून अंदूचो हंगाम 10 दिसां भितर बंद जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे सावयो डिसिल्वान सांगले। फुटबॉल जेटीचं सिच्युएशन कसं आता? तो सिच्युएशन जे आमचे एक आर्टिकल येयलो नवीन टायम्सार त्या प्रमाण ना जे रिपोर्ट येला रिगार्डिंग सम नेट्स आणि डेंगीज आहा म्हूण जेटीर आनी एक मिडिया हेजेर कांय तरेन एक बॅड इम्प्रेशन क्रिएट केला हिंगा। तशें इन रियलिटी ना। हांगा पयर आमचे डिप्युटी कलेक्टर आनी मामलादारूय येयल्ले, इन्स्पेक्शन जाला। देर वर सम इश्यूज रिगार्डिंग सुलभ टॉयलेट, जे सुलभ टॉयलेट फाटल्या दिसांनी लॉक केल्ले उदीक ना म्हणून। सो ते इश्यूवाचेर आमी डिप्युटी कलेक्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां ते बंद करचे न्हू म्हणून, ती सुविधा सगल्या आमच्या लेबराक दिवची म्हणून। आनी तशें आमी मागलां जे आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटान ही जेटी एटलिस्ट वन्स इन 2 days ही क्लीन करची म्हणून। कित्याक म्हाका दिसता ही क्लीन जाता म्हणून, कित्याक ही आतां जेटी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही आमच्या फिशरीच्या ताब्यांत आसा। सो इट इज द ड्युटी टू गेट इट डन। आमचो जे फेडरेशन जे आसा आमी वी आर कॉपरेटिंग विथ देम, तेंच्या बरोबर कसले आदार आसा जाल्यार आमी आसा, पूण फिशरीज हॅज टू पुल दियर सॉक्स अप आनी हें सगळें करून घेवचें जे ही सुविधा जे आमच्या बोटकारांक जी बरे भाशेन मेवता ते भाशेन दिवची ते। आता एक 10-15 दिसांनी सीझन कव्हर जातलो तुमचो, तो कसो आशिल्लो सीझन हे पाटी क्वायट बॅड। लास्ट 3-4 months तुमी पयला आसतले आमच्या मार्केटांक पसून नुस्त्याकूच ना। सो द कॅच आनी जायत आतां दिसता आनी 15 कितें तुफान दाखयता। सो इट इज लुकींग दॅट हो सीझन घडी बेगीन बंद जातलो दिसता। सो सीझन तो बरो नासलो। हां, म्हाका दिसता कित्याक जायत्यो बोट्यो जायत्या जाणांनी बंद केल्या आनी थोड्या दिसांनी मे बी अनदर 10 days वायंड अप जातलें दिसता।